न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें घडलें, राजकीय मळार, सामाजीक मळार तशेंच हेर मळांचेर कितें घडलें तें जाणून घेवया। सगळ्यान पयलीं आमी ह्या डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांचे कडेन। सो तुमच्या कडेन खंयची न्यूज आसा? काँग्रेसीच्या सेंट्रल कमिटीची काल मिटींग जाली आणि हे मिटिंगेन गोंयचे जे लोकसभा उमेदवार आसात तांचेर चर्चा जाली। पूण राती काँग्रेसीन जी 8वी लिस्ट आपली जाहीर केली तातूंत गोंयच्या उमेदवारांचो आस्पाव ना। आतां गोंयचे उमेदवार केन्ना जाहीर करतले हाची उत्सुकताय सगळ्यांक लागून रावल्या। आयची दुसरी एक म्हत्वाची घडामोड म्हटल्यार ईडीन जो समन्स इशू केल्लो 4 फुडाऱ्यांक गोंयच्या, तांची चवकशी सद्याक ईडीच्या कार्यालयान सुरू आसा। सकाळच्यान 11:30 जी चवकशी सुरू जाल्ली ती आतां मेरेन सुरू आसा। सो ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान। सुशांतान 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो काँग्रेसीच्या अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर जायना, पळोवया केन्ना डिक्लेअर जाता ते। आतां फुडें वचूया समिता कडल्यान जाणून घेवया हेचे अपडेट। पिळगांवची सरपंच मोहिनी जल्मी ही आपलो घर संवसार सांबाळटनाच सरपंच पदाच्या कदेलीचेर बसून सुद्दां ती दिवचलच्या मार्केटात वचून गांवठी भाज्यो विकता। आतां तिचें म्हणणें अशें आसा की आपूण जरी सरपंच पदाच्या कदेलीचेर बसली, लोकांची कामां जरी केली, तरी भाज्यो विकपांत आपल्याक कसली लज? दर एकल्यान आपल्याक जी आवड आसा तेंच करचें आनी दर एका बायलेन कसलीच लज धरिनासतना आपल्या जिणेंत एकूच लायफ आसता तर त्या जिणेंत आपल्याक जाय तेंच करचें आनी कोणाकूच भिडोवचें न्हय अशें ती सगळ्या बायलांक जो आसा संदेश दिल्लो आसा। तरी सविस्तर बातमी पळयात आमच्या 7च्या बुलेटिनाक। संविधान ही सांगिल्ली स्पेशल आमची स्टोरी आसा ती तुमी नक्की पळोवपाची 7च्या बुलेटिनाक। फुडें वचूया हेच्या गौरीशा कडल्यान जाणून घेवया आयचे अपडेट। मोरजे दर्यादेगेर जो फामाद कासव संवर्धन जे आसा, खुबशे पर्यटक लेगीत थंय भेट दितात आणि फाटली 23 वर्सां जाली कासव संवर्धन ते राबयतात। सद्या थंय 195 कासवांनी 19,500 तांतयां घातली। तातूंतली 1,200 तांतयां जी आसा ती रानखात्यान सुरक्षीतपणान दर्यांत सोडिल्ली आसा। ऑलिव्ह रिडली ही तांतयां आसा कासवांची। त्याच बरोबर फाटीं रानमंत्री विश्वजीत राणेन सुद्दां तांकां आश्वासन दिल्लें की फुडें एक बऱ्यांतले बरें अभ्यास केंद्र थंय उबारतले आनी ह्या सगळ्या कार्याक जे आसा कासव संवर्धन करपाक थळावे जे वेवसायीक आसात, म्हणजे शेक वेवसायीक आसूं किंवा दर्यावेळे जे कोण बारीक सारीक वेवसाय करतात त्यांचो सुद्दां एक पाठिंबा आसा, त्यांचो तेंको आसा हे कासव संवर्धन जी कितें जी मोहीम राबयता तांकां लागून। आनी पर्यटक सुद्दां मोठ्या प्रमाणात थंय भेट दितात। काणकोण सुद्दां गालजीबाग दर्यावेळेचेर ऑलिव्ह रिडली कासव जे येवन तांतयां घालतात, खुबशे पर्यटक सुद्दां भेट दितात आनी एक बरोसो उपक्रम ते राबयतात अशी एक बातमी आसा। आनी दुसरी म्हणजे बातमी आसा ती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन नेरूल हांगासर कोको बिचाचेर भेट दिली आनी जे कोण वॉटर स्पोर्ट्स बोट चलोवपी आसा तेंचे कितें जे प्रश्न आसात ते आयकून घेतले बारीक मोठे। तेंच्यो ज्यो समस्या आसा की तांकां चड बोटी घालपाक मेळना किंवा जे बेश्ट्यो भोंवण्यो करपी बोटी आसा त्यांच्या भितरले जे कितें मतभेद आसा ते सोडोवपाचो तांणी यत्न केलो। त्यांच्या बरोबर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी सालिगांवचे आमदार केदार नायक त्यांच्या बरोबर आशिल्ले। सो अश्यो 2 बातम्यो आसा। गौरीशानय 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसात। आमी फुडें वचूया संजना कडेन। संजना, तुज्या कडेन खंयची अपडेट आसा? सद्या गाजता तो विशय म्हणजे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांची अटक। तांकां 6 दिसां पयलीं अटक केल्ली, उपरांत तांकां मुख्यमंत्री पदा वयल्यान काडपाची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयान दाखल केल्ली, ती आयज भायर मारला। तशेंच केजरीवाल हांकां आनीक 4 दिसांची ईडीची बंदखण फरमायल्या। 1 एप्रील मेरेन केजरीवाल ईडीचे सुवाधीन आसतले असो आदेश दिल्लीच्या उच्च न्यायालयान दिला। संजनाने एक महत्वाची अपडेट दिल्या, नॅशनल बातमी आसा ती तुम्ही नक्की पळोवया 7च्या बुलेटिनाक। फुडें वचूया ऐश्वर्या कडेन खंयची अपडेट आसा पळोवया। आयची जी अपडेट म्हणजे आयज आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराज हांची
जयंती आहा त्या ह्या जयंती निमतान तांची तिथी प्रमाण आयज जयंती आसा. सो जयंती निमतान पुराय गोंयांत त्या सगळ्यांनी मनयली जयंती. तशेंच ते सगळ्यांनी म्हणजे मुख्यमंत्री आसत हेर आमदारांनी त्यांची जयंती मनयली. आनी त्यांचो जो संदेश आहा की तांचे जे विचार आपणावप आनी ते विचार आहा पळय ते आपल्या जिणेन आपणावप असो तेंच्यांनी जो संदेश दिल्लो आसा. ही जी बातमी आहा ती तुमकां CNPM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. आनी तशीच जी दुसरी जी बातमी आहा म्हणजे सालेली व्हडलो उदकाचो प्रश्न उप्रासला. ह्या तांकां खूब दीस जाले उदकूच ना पिवपाक, कित्याकूच उदक ना. आनी तेंचें अशें म्हणणें आहा की जेन्ना सण या परबो कितें आसता पळय तेन्नाच उदक नासता अशें तांचें म्हणणें आसा. की ते देखून तेंच्यांनी सांगलें, तेंच्यांनी हेका PWD ऑफिसाकू कळीत केलें पण तेंच्यांनी दुर्लक्ष केलें अशें तांचें म्हणणें आहा. मागीर उपरांत तेंच्यांनी पंचायतीक सांगलें. तेन्ना तांकां काल आदले दीस बुधवारा रातच्या वराचेर तांकां उदकाचो टँकर धाडिल्लो. ते अशें म्हणटा की ह्या उदकाच्या टँकराचे आमी कितले दीस काडपाचे. सो तेंच्यांनी अशें मागणी केला की उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार PWD ऑफिसाचेर धाड घालता म्हणून सांगला, घेराव घालता म्हणून. ही जी बातमी आहा ती तुमकां CNPM लायव्ह पळोवपाक मेळटली. आनी तशेंच तिसरी जी बातमी आहा ती वाळपय मार्केटाचो इशू आहा की थंयसर ते मार्केटान आतां विक्रेते चड जाल्लेले आसा आनी त्या विक्रेते चड तेच्या लागून तांकां ते पावना. सो तेंच्यांनी मागणी केल्या की न्यू कॉम्प्लेक्स बांदून दिवचो अशी तेंची मागणी आहा. की ह्यो तिनूय बातमी तुमकां CNPM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. ऐश्वर्यान 3 म्हत्वाचे अपडेट दिल्लेले आसा. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार दक्षिण गोंयची म्हजी तिकीट रद्द करपाचो जोमान यत्न करता असो आरोप काँग्रेसचो फुडारी गिरीश चोडणकर हांणी केला. आतां ज्यो ह्यो तुमकां सब एडिटरान तशेंच एंकर्सांनी न्यूज सांगले तुमी 7च्या बुलेटिनाक मुजरत पळोवच्यो. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV.